संसाराच्या केदो वरतो तुझो वैभव गायता तुका हरेची वाकरता महिमा सूर्यो संद्रेम दोंगो तुमून कोटे सागो आया बरी भेटून तेमलां तुझ्या बापा दरबारांच्या लाना पावना संगी वर्णी गाव तुका राया संसाराच्या या मिसाची तेसा वाहे पुरी आसात स्टॅनी फर्नांडीस ताच्या 80th बर्थडेक अर्गांजा मिजितात डोरा बारेटो स्मिता जीन मिनेजस ताच्या जल्मा दिसा अर्गा मिजिता रेनॉल्ड आनी ट्रेजा सेरावो तांच्या 45th वेडिंग एनिवर्सरीक अर्गांजा मिजितात नेविल ग्रॅनविल सिंथिया तशेंच अर्गांजा मिजितात क्लाउडी आनी सांदिया रिचर्ड मॉनिस आनी कुटुंब मार्गरेट पिंटो पीटर फर्नांडीस लिडिया आनी सुनील दीपक संतोष आनी फ्लाविया लोबो मर्विन लोबो प्रिया मेल्विन मेल्सन आनी कुटुंब शर्विन वास हाच्या एग्जामांत बरें जावच्याक प्रत्येक इरादाक मीस दितात नाताल सल्टाना विन्सेंट प्रकाश शिकवेरा हाच्या आत्म्याक वॉयलेट मॉनिस एनी मेंडोन्सा हेच्या दुसऱ्या मोरान वर्साच्या उगडासाक मीस दितात जॉन गाउडिनो आनी कुटुंब सिंथिया डिसोजा प्रिन्सिटा मिनेजस डेनिस पिंटो हांच्या आत्म्याक मीस दितात संदीप डिसोजा कुटुंबांत अंतरल्या सर आत्म्याक मीस दितात ऑल्विन आनी आयडा लोबो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसो उठ परसळीत जा तुजो उजवाड आयला बापानो आनी भयणीनो आज जेजूच्या परगटणेचे फेस्त आमी पवित्र सभेन संभ्रमून आसा उठ परसळीत जा उजवाड आयला उजवाड फांकला कोणाक हो उजवाड आयला कोण उजवाडान जियोंक आशेतात तांकां तितलेंच हेरोद राय काळोखांत जियोंक आशेलो ताका नेकेत्र दिसलें ना पूण एक ज्योतिशी उजवाडान जियोंक आशेले तांकां नेकेत्र दिसलें उजवाड फांकलो जिविताच्या नव्या वाटेक तांणी मेठां काडली आनी ससनाचें जिवीत तांणी जोडलें त्याच देखून आमकां जेजू म्हणटा हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत जो कोण म्हजी हें सत समजता सत मानून घेता त्या वाटेन चलता ताका ससनाचें जिवीत फावो जाता एक घडीभर दोळे आमचे धांपया हात आमचे जोडया पयल्यान पयलें देवाक अर्घां दिवया ह्या दिसाचो उजवाड ताणें आमकां पळोवंक फावो केला त्या देखून पवित्र दीस ताकाच समर्पीत केल्लो हो दीस ताणें फावो केला आमकां बाबा आनी भयणी काळजांत हांव ताका अर्घां दिवया आनी एक दीस आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यान सांगता आमच्या मोगाच्या मनशा सांगता जियोचें भाग ताणें आमकां फावो केला दुसऱ्यान ह्या पुनशेतांत थोडो वेळ ताच्या संगता मागण्यान करसूंक हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवचें भाग ताणें दिलां अर्घां ताका आमी दिवया जायते पोती आमच्या जिवितांत जेजू उजवाड फांकूंक आशेता तरी आमी काळोखान जियोचो निर्धार केल्ल्या खातीर ससनाचे जिविताची विसर पडोवन हेंच जिवीत शाश्वत म्हूण चिंतून आमची पावलां मेटां काडल्या खातीर काळजांतान देवाचें मोगसाणें मागया आनी सांगता म्हणया हांव पातकी सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबो भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध
हो मुसो अपराध हो मुसो बोव व्हड अपराध ह्या पसत बघिवन सदां सांकवार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन प्रार्थुया जे कितें तें साव्या मागणें घेवन आयल्या भक्तीपणी सुमयाच्या पांयांतळा दवरया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा तुवें एका नखेत्राच्या उजवाडान सगळ्या परजांक तुज्या एकल्या पुताची वळख दिली ताचे वरवीं तुकाय आमी बाफाटतान वळखूंक पावल्या तशेंच एक दीस तुजे महिमेवन मुखामळ रूप रूप पळेव निरंतरी आनंद बगूंक आमकां पावय हे आमी मागता आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप ऊठ परजळीत जा तुजो उजवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा पळय पृथ्वेर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडटा राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळाशी तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दिश्ट लाय
सगळीं एकठांय जावन तुजेशी येतात. पयस पयस जावन येतात तुजे पूत आनी तुज्या दुवांक हांडीर बसोवन हाडटात. हें पळोवन तूं परजळीत जातली, तुजें काळीज उरतलें आनी रूंद जातलें. कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वाळटली, राष्ट्रांची ग्रेसकाय तुजेशी येतली. करी हिंडा हिंडांनी येवन तुजो गांव भरतली, मिदियानाची आनी एफाची तरुण करी. भांगर आनी दूंब हाडून शेबातावन सगळीं येतलीं आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतलीं. देवाचें उतार हें. देवाची उपकार. नितीवन फैसलाचे देणे तुझ्या रायाक पाट. राय कुवर जावन आसलेल्या ताका न्यायनीत करचो अधिकार दी. अशें तूं तुजे परचेक नितीन सांबाळून दुबळ्या धाकट्यांक न्यायनितिकाल सोलोन व्हरून. तुझे मुखार सर्वेस पोरां सरपोरता सराष्ट्रां. ताच्या दिसांनी न्यायनीत वृद्धी शांती शेकान शेक बाळवो. तो एका दर्यात दुसऱ्या दर्या पर्यंत युफ्रेटीस न्हंयतावन प्रितमाची अंत पर्यंत राजवट सोलो. तुझे मुखार सर्वेस पोरां सरपोरता सराष्ट्रां. उलो मारतल्या दुबळ्या धाकट्यांक आनी गता धरणांतलेल्या गरीबांक तो पावतलो. अस्कत्यांचेर आनी गरजेवंतांचेर दया दवर. तांचो जीव तो राखतलो. तुझे मुखार सर्वेस पोरां सरपोरता सराष्ट्रां. तुझे मुखार सर्वेस पोरां सरपोरता सराष्ट्रां. Hallelujah.
सर्गी देणी सर्वात पाठोसो मुक्त स्वादिक सोम्यासो Alleluia 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 सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मातेवा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुकाय सोम्या जेजू जुदेया प्रांताच्या बेथलेहेम शहरांत जल्मलो तवळ हेरोद राजवट चलयतलो जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंती तावन थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले जुदेवांचो राय जावच्याक जल्माला तो भुरगो खंय आसा उदेले ते ताचे नेकेत्र आमी देखले आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयल्या हे आयकून हेरोद राय सगळो गाबरलो आनी तेच परी सगळें जेरुसलेम तेवळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्र्यांक सांगाता आपयलें आनी क्रिस्त खंय जल्मोवचो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो तांणी सांगलें जुदेयाच्या बेथलेहेम शारांत कित्याक प्रावाद्यान अशें बरयल्लें आसा आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेथलेहेमा जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकूल आती ल्हान न्हय कारण तुजे तां उपजतलो एक फुडारी इस्रायलाक म्हजे परजेक चलयतलो गवळी तवळ हेरोदीन त्या ज्योतिश्यांक कुशीन आपयलें आनी ते नेकेत तांकां दिश्टीक पडिल्ली वेळ घडी तांचे तावन समजून घेतली उपरांत ताणें तांकां बेथलेहेमाक धाडलें म्हणून वसा आनी बाळकाची सत्र सोदना करा तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया हांवें वचून ताका नमस्कार करीत रायाचें उतर आयकून ते भायर सन गेले तेदवा उदेताना ताणें पळयलें नेकेत्र परत्यान तांच्या मुखल्यान वेतलें तें आनी शेकी बाळोक आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावलें तें तांकां दिसलें नेकेत्र पळोवन ते बोरसो संतस पावले ते घरांत भितर सरून ताणें बाळकाक ताचे आवय मोरये सांगाता देखलो आनी सरपडोवन ताका नमस्कार केलो उपरांत आपली दिरव्यांची चिलां उक्ती करून तांणी ताका अर्पिल्यो कानिको भांगर धूप आनी रक्ताबोळ पूण हेरोदिसाशी तांणी फाटीं वचो न्हय म्हणून देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरून आपल्या गांवाक ते फाटीं गेले देवाचे उतर हे वखरी तुका क्रिस्ता क्रिस्ताते बोमगाळ भाव भयणीनो आमी ह्या देव मंदिरांत आसा चिंत्या भायर व्हड एक आवाज जालो आमी कितें करता आमची दिश्ट थंय आमी घालता आमची नदर थंय घुंवता कितें जालां काय तो आवाज इतलो व्हड आसलो की थोडी आमी सर्रामन भायर वचून तें खंय घडलां थंय वचून पळयता रस्त्यार चलून आसतना गाडयेचे टायर फुटले म्हूण चिंत्या हे क्रिस्ताने फाटीं गोवन कितें जालें काय म्हूण आमी चिंता 4 जाणां सांगाता रावून उलयतात म्हूण चिंत्या हांव तेणें तां पाशा जाता ती कितें उलोवन आसात हें म्हज्या मतीन गोवन आसता कित्याक म्हाका अशें जाता कित्याक असली उतरां म्हज्या मतीन येतात कित्याक म्हाका दोळे आसात म्हाका कान आसात हांव पळोवंक आशेता हांव आयकूंक आशेता उर्बा आसा ते राती प्रशांत वातावरण सगळीं न्हिदल्यात थोडे गवळी जागे आसात हिंडाचेर रातीची राखण करन आसले आनी दूत तें प्रत्यक्ष जावन तांकां सांगता हांव तुमकां बरी खबर हाडून आयलां ते पळयतात दुतांनी गांवचें आयकतात भायर सरतात पळोवंक त्या क्रिस्ताक आयच्या सुवार्तेंत आमी आयकलें ते एक ज्योतिशी उदेलें ते ताचे नेकेत्र पळयतात आनी भायर सरतात पळोवंक त्या रायाक मगाळ भावा भयणीनो आज पवित्र सभा
सोम्याची आप परगटण्याचे फेस्त संभ्रमता एफिफानी हाजो अर्थ जावन आसा देव मनीस जालो न्ही फकत इस्रायल लोकांक ताणें विंचलेल्या लोकांक आयच्या ह्या ज्योतिश मुखांत आमकां स्पश्ट जाता देव मनीस जालो सगळ्या मनशा कुळाचे सडवणे खातीर आनी आयची देवस्तुती आमकां ह्या तेग ज्योतिशांची देख घेवंक आपोवणें दिता. आयचे पयले वचप आमी आयकलें इसाया प्रवादी इस्रायल लोकांक म्हणटा उठ फरजळी जा तुजो उजवाड आयला. लोक त्या उजवाडाशी येतलीं भांगार धुंप घेवन ताका पळोवंक येतलीं. ती उठलीं गी ती तयार रावलीं गी ताणें कितेंच कानांत घालूंक ना. पूण इसाया प्रवादीची उतरां आज नीज जातात. कोण उरतात ते तेग ज्योतिशी ते उदेले नेकेत्र देखतात आनी भायर सरतात. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो आज आमी ह्या एक ज्योतिशांचेर मोठव्यान नियाळ करया. 3 संगती ह्या ज्योतिशांत आमी पळयता. पयलें जावन ते देखतात दे सॉ. दुसरें जावन ते भायर सरतात दे सेट आउट. आनी तिसरें जावन ते अर्पितात काणिको दे ऑफर्ड. आमी क्रिस्मसाच्या काळांत आसो क्रिस्मस येवचे फुडेंच आमी आमच्या घरा भायर एक नेकेत्र उमकाळयलां. सांजेर आमी भायर वेता तर आज क्रिस्तांवांच्या घरा आमी पळयता तरातरांची नेकेत्रां व्हड आनी धाकटी नेकेत्रां. रातीचे भायर येवन आकाशाक आमी एक दिश्ट मारली तर आमी पळयता फरजळची नेकेत्रां. मेजूक जायना तितली नेकेत्रां आमी पळयता. इतली नेकेत्रां आसतना त्या ज्योतिशांक खंयचे नेकेत्र दिसता कसले नेकेत्र ती पळयतात. हाची सुवार्ता आमी आयकलें तर पवित्र पुस्तक स्पश्ट करता. उदेलें तें ताचें नेकेत्र ताणें देखलें आनी तें तांकां वाट दाखयत गेलें. उदेलें तें ताचें नेकेत्र एक स्पेशल नेकेत्र वाट दाखोवंक परजळटा आनी वाट दाखयत येता. ह्या ज्योतिशतावन आमी शिकच्यो पयलो लिसांव जावन आसा. केदाळा आमी ताच्या उजवाडांत चलता तो आसा थंय आमी पावता. ताका आमी पळोवंक शकतले. केदाळा आमी आमीच केल्लें नेकेत्र पळोवन चलता. कितें तें आमीच केलें नेकेत्र वडपण हांकार गर्व मोसोर द्वेश मोगुना बोगसानेना हे सगळें नेकेत्र केल्लें आमी केल्लें तें पळोवन चलता. तो आसा तें आमी पावचें ना. हेरोद राय हांकारान भरलो ताच्यान सोम्याक पळोवंक जावना. ताणें ताचेच नेकेत्र उबारलें. जी नेकेत्रां आमी उबारता ती परजळटात फकत थोड्या मिनटाक थोड्या काळाक. ताज्या उजवाडांत आमी चलता तर निरंतरी आमचें जिवीत प्रकसतलें. दुसरें जावन उदेलें तें ताचें नेकेत्र ते देखतात आनी भायर सरतात दे सेट आउट. पळया ती ज्योतिशे रिस्क घेतात. बेतलेमाक पावतस हेरोद रायाच्या मुखार रावन म्हणटात जुदेवांक राय जावच्याक एक भुरगो जल्मला तो खंय आसा. एक राय आसा येदोळूस आनी ताच्याच गांवांत आनेक राय जल्मला खंय. हो राय वगत रावत गी तांचे धैर्य पळया. जर जेजूक आमकां पळोवंक जाय आमी रिस्क घेवंक जाय. जेजूचो पाटलाव करचो तितलें सुलभ न्हय. रिस्क घेवंक आसा. आनी कसलें रिस्क आमी घेवचे. मातेवाचे सुवार्ता अध्याय 16 वाक्य 20 आनी 4 जेजू म्हणटा जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशयता तो ताकाच इन्कार करून दी आपलो कुरीस घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. आमकांच इन्कार करचें तितलें सुलभ गी. म्हाकाच ल्हान करचें तितलें सुलभ गी. कदाळ हांव म्हाका इन्कार करता तें नेकेत्र म्हज्या जिवितान परजळटा आनी ताका पळोवंक हांव फुडें सरतां. तिसरें जावन आपली दिरव्याची चिलां ताणें उक्ती केली आनी अर्पिल्यो काणिको भांगार धूंप आनी रक्तांबळ. पळया ते ज्योतिशे जेजू आसले कडेन येतात ताका नमस्कार करतात ताणें हाडिल्ल्यो त्यो काणिको ताका अर्पितात आनी भायर सरतात.
जेजू तावन तांणी कितेंच आशेवंक ना केदाळा सोम्याच्या नांवान एकलो आनेकल्याक फुंक्याक दिता आनी ताचे तांव कितेंच पाटी आशे ना त्या मनशान जेजूक पळयला म्हणटा पापा फ्रांसीस केदाळा आमी अनेकल्याच्या गरजाक पावता अनेकल्याच्या कश्टांत वांटेली जाता तेंच सोम्याक हांवें दिवचें एक वर्तें काणीक जेजूस म्हणटा जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हाना मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें तर मोगाळा भावन आनी भयणीनो आज जावन एक ल्हान एक्सरसायज आमी करया राती न्हिदोंक वयच्या फुडें आमचे हात आमी पळोवया आमचे हात खाली आसात की वा ह्या हातांत आयच्या दिसा हांवें कितें बरें केलां गे म्हणून आमकांच आमी विचारया त्या ज्योतिशांनी सोम्याक देखलें पूण आमी भागी कित्याक तो सुक्रीस उंड्या रुपार आमच्या काळजांत येता त्याच सोम्या लागीं आमी मागया तो दाखयता त्या उजवाडांत चलोवंक जाय आसची कृपा आनी ससाय तसो सोम्या आमकां फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागया आमेन उभी राहून त्रयीक देवातय आमचो बोवाड तुसान सांगत म्हणया सतमंतान देवा सर्वपदवेधरा बाबा सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारात आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमिया जो पवित्र गर्भे संभवलो अंकार मरयेत हांवन जल्मलो पोंस पिलाताने कस असले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी तांणी केपेलो तो मेल्या मदें देवलो मेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो सर्वपद्या बचाव बसला थंय तांची व्यानी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र तुम्याक कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसाणे कुडीचें जीवन पोन ससनाचें जिवीत आमेन उदेंतीच्या तेगां ज्योतिशांनी जेजू खऱ्या काळजा मनान सोदलो आनी तो तांकां मेळ्ळो आनी ताची तांणी वळख धरली देवाचें उतर ध्यान केली आमी त्याच देवाक आमच्या दिसपडटा जिविताच्या हर एका घडीतान सोदूंक गरज आसली सर्व कृपा आतां बापा लागीं मागून घेवया तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक बापा आमच्या पापा फ्रांसिसान सर बिस्पांनी याजकांनी आनी धर्मिकांनी तांच्या धैर्यादेक जिणयेन जेजू संवसाराचो सोडवंदार म्हणले सत पासारूंक गरज असली मजत दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक राष्ट्राच्या सर मुखेल्यांनी लोकांचे बरेपण आशेवन प्रामाणीकपणे आडळते चलोवंक तांचे बरे जिणयेन आनी वावरान लोकांचे होगळिकेक पात्र जावंक शिकय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या युवा जनांनी आनी भुरग्यांनी संवसाराच्या आकर्शणाक बली जायनासतना तांचे नितळ जिणयेद्वारे तुज्या पुता जेजूक भेटोवंक तो अनुभव हेरांक वांटचे खरे क्रिस्तांव जावन फुलोवंक तुजी ससाय दाया तांकां कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक पिडे शिडेंत वळवळच्या आनी उतर प्राय वरवीं कश्टमच्या आमच्या भाव भयणींक गरजेचो आदार दी आनी तांचे सेवा करतल्यांक सोंसणीकाय आनी बोळ लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या दिसपडत्या जिवितांत तुज्या पुता जेजू संगी निरंतर एकवटान जियोवन ताजो उजवाड आमच्या जिवितांत घेवन आमच्या कुटुंबांत शेजारां आनी आमी वावर करच्या जाग्यार ताचे नेकेत्र जावंक आमकां आदार दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक ह्या पवित्र जेवणांत भाग घेवची आमी सर्वां जेजूस आमचो सोडवंदार म्हणलें सत आमचे बरे जिणे मरिफात पासारूंक तुजे सक्तेन आमकां बर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक एक गरीबर माऊन रावून आमच्या कसकी गरजां खातीर मागया प्रत्येक रितीन नवें वर्स प्रारंभ केले आमी सगळ्यांनी नव्या स्पिरितान नव्या रुपान नव्या बरवशान हें वर्स जियोंक तशें सगळ्यांनी म्हजो संतोष आनी हेराचो संतोष जियोवचें एकच एक ध्येय दवरून दिसान दीस सोम्याक महिमान दिवन वाकणी दिवंक जियोवचें भाग फावो कर आमी हर एकली मागया क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन
ताकाचो फळवंटीचो आमच्या कश्टाचो स्वीकार करून ये बापा बदल रक्तामासन क्रिस्ताच्या स्वीकार करून ये बापा बदल रक्तामासन क्रिस्ताच्या बाफन आणि बहिणीनं मुझे आणि तुमचे हे पवित्र मिसाचे बलिदान सर्वेस्पर आमच्या देवा बापाक मानतात असले जाऊ मन मागात हे जगातले बलिदान आपल्या मनाने महिमे आमच्या नेत्या पवित्राच्या आत्माक सर्वेस्पर मानके सर्वपदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आज आम्ही तुका भेटूंक भांगार दूप आनी गंधरस घेवन येवंक नाव बगार गोवांचो बुंडो आनी दाकांचो वायन ह्या देन्यांच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुताक आमी बाबाडतान वळखता आनी ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोशणाक घेता तर तुजे पवित्र सभेच्या ह्या देन्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो आमची काळसा उभारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचे सासणीक येवचें उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पोरसांचो उस्वाद म्हूण दाखयलें अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैबाण दिश्टी पडलो ताचे आमरपण परसळ्ळें आनी तांणी आमचें सैम नवें केलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गीक तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी ताका जय उत्सर्गीक तुका जय जय उत्सर्गीक तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्र आत्म्याक धारून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयांची जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेच बरी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली
तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपली हाशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sugut pergejuya Sumya Jesu तुझे मरण आम्ही समर्पता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगता तुझ्या येण्या सुम्याचे सू आम्ही अद्वैता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी वगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो वगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या ह्या सखी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची तूं काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी सुमेस्तांची हांगासर जमलेल्या हर एकल्यांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती भगिवन तुजे ते सोपती भगिवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदनानी वैभव तुका सासनाच्या ससना. सुमी जेजू जावन सामा हर एकल्यांचो उजवाड तो उजवाड तें सुन्ने खेत्र सदांनीच आमच्या जिवितान परसळून दी म्हूण मागून भक्तीपणी ह्या वेळा सांगाता म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतली अनभरांतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदराचे जो क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे दम दितांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सुम्या पूण तुजे पवित्र सभेच्या अखंड बावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तुजो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सवय आसूं. माया मोग गुर्त जानो एकामेका शांती दियात.
देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकृत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकृत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो जवनाच्या जेजू देवाची शेळी म्हजें आनी तुजें पातक भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक उजवाड फांकून सोतो. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी हर एकली सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ. औत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बळ्या काळजांत म्हज्या. जीवो तुजी वेदिता पातकाच्या पासांत तो म्हाका राखताय. प्रकाशीत सूर्य तूं उजवाड फांकताय. जिवीत म्हजें नंदन करता. जिविताक वरा कुर्बे सादोर वंदने क्रिस्ता. स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बळ्या काळजांत म्हज्या. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बोफ मोगाळ बापा
वैद्वाना पर या जमीनचे सुबाळाक सैबाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना तरी जिव्या वाडतान त्यास जेजूक उंड्या वायनाच्या रूपान वळखिला आमचे भितर घेवन वेंगयला आनी आमची काळजां ताका भेटयल्यान तेच परीन जिविताच्या सगळ्या गडितांनी आमची बावडताची नदर जेजूचेर आसूं मोगान ताचो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या अख्रिस्ती बापा भयणींकी आमी दाखोवं शेकी एक दीस आमी सगळीं सर्गार ताच्या परसळान सुखीस्त जावन तुका दिन वासूंक पावूं त्यास जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दयेकन बसात फाल्यां संजेर 5:30 वरार इगर्जीच्या वाठारांत ध्वजारोहण करून आमी आमच्या नोवेनाच्या दिसाक आमी सुरवात हाडतल्या आनी ध्वजारोहण 5:30 वरार जाल्ल्या उपरांत 6 वरार संजेर मीस आसतलें जेजू बाळकाच्या फेस्ताक तयारी जावन 9 दिसाची नोवेना 5 तारखेर प्रारंभ जातली हर्षवरे ब्रेस्तार आसले सर्व मिसा हांगासर आसतली सकाळी 6 वरार 7:30 वरार 9 वरार 10:30 वरार दनपारा 1 वरार संजेर 4 वरार मलयाळम भाशेन 5 वरार इंग्लीश भाशेंत 6 वरार उक्त्या मैदानार कोंकणी भाशेंत आनी 7:30 वरार संजेर हांगासर इगर्जे भितर कन्नडा भाशेंत मिसा आसतली तुमी येया आनी दुसऱ्यांकी आपोवन हाडा जेजूची किर्तनी बेसांवां घेवंक हो एक अवकाश जेजू बाळकाच्या फेस्ताचे मीस 14, 15 आनी 16 तारखेर आसतलें कोविड-19 आसले निमती ह्या वर्सा काणेकीचो पुरशांव तशेंच दनपाराचें जेवण आसचें ना सांगातास कुमसाराय आसची नात केवल पिडेस्ताच्या दिसांनी पिडेस्तांक मात्र कुमसार आमी करतल्या तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाची सर्व आशिर्वादां तुमच्या वयर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता सर्व आमी उबी रावया आनी अकरेचो आशिर्वाद घेवया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे मोदुकार बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे